आता पळया बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। बायलांक उपेगी पडपी वेगवेगळ्या वस्तूंचे प्रदर्शन आणि विक्री तरंग ह्या शॉपिंग फेस्टिवलात भरला। पणजे केणी हॉटेलात तरंग फेस्टिवलाचे उक्तावण पणजेचो आदलो आमदार सिद्धार्थ कुंकळयेकारान केले। आमी न्ही हे चतुर्थी स्पेशल म्हणून आयोजीत केला। हे सेकंड टायम आमी आयोजीत करता। एक्चुअली फर्स्ट टायम केल्ले तेन्ना आमकां प्रोत्साहन मेळ्ळो बाकीच्या पार्टिसिपंट्सा कडल्यान। सो हे सेकंड टायम आमी चिंतले अशें चतुर्थी स्पेशल आयोजीत करचें म्हणून। सो हे 3 दिसांचे आसा, 8, 9, 10 केणी हॉटेल 18 जून रोड। सो हांव विनंती करता सगळ्यांनी येवन विजीट दिवची। आमच्या महिला ग्रुपांक आनी जे आपल्या पांयाचेर उबी रावन कितें तरी करपाक सोदता तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिवप। इट्स अ व्हेरी गूड आयडिया दॅट दे हॅव स्टार्टेड एंड आय विश देम ऑल द व्हेरी बेस्ट। हे चवथच न्ही, फुडें बाकीचेय सण येता, आमचो बकरी ईद येता, मागीर आमची दिवाळी येतली, क्रिसमस येतलो, तेन्नाय तुमी हे करचें पडटलें। LICच्या गोवा डिव्हिजनाचो डायमंड जुबिली महोत्सव कला अकादमीत जालो। बरी कामगिरी केल्ल्या LIC एजंटांचो भोवमान जालो। As you all know that Indian economy has got sustenance from LIC and it is really beyond measure. Infrastructure, it has contributed largely to the infrastructure. Very few people know that what we pay in the form of premium, in fact, goes for the nation building. सरदार वल्लभभाई पटेलांच्या जिविताचेर मिरामारच्या सायन्स सेंटरान प्रदर्शन दवरला। हे प्रदर्शन ऑगस्ट म्हयनो सोंपसर आसतले। राज्यपाल मृदुला सिन्हान प्रदर्शनाचे उक्तावण केले। और मेरे मन में जो भाव उठ रहे हैं कि मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन भीग गया फिर क्या बोले। मस्त भी हुआ इसलिए कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हमें, जिसको भारत को नाज है नाज रहेगा, उनके जीवन वृत्त को इस तरह से डिजिटल रूप में और बच्चों के लिए या सभी से आने हमारे लिए भी बनाया गया है, वो शायद हम कल्पना नहीं कर सकते थे। हम तो सोचे थे कि अभी कुछ फोटोग्राफ्स होंगे, थोड़े से डिजिटल होंगे, ये तो 3 डायमेंशंस है, 4 डायमेंशंस। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। 30 वर्साचो बानू गौतम मिनी बशीच्या टायरा पोंदा चिड्डून आगथाक गेलो। तो रावपी उतोड्डेचो मूळ UPचो। मंगळारा सकाळी खंय हो एक्सिडेंट जालो। कोणाची चूक ते मात अजून कळिल्लें ना। बसीचो ड्रायव्हर ब्रॅनी अल्बुकेराक अटक केला। तो खंय रावपी कुडचरेचो। हायवे कुशीच्या बारांचेर बंदी घाल्या खरी, मात सोरो पिवपी खंयच्यानूय वेवस्था करतात। कोलवाळे सेंट्रल जेली कुशीकूच हायवे कडेक दोग बेबद्यांनी बरोच वेळ कुस्ती केली। आडेकडेच्यांचो एंटरटेनमेंट सामके चिखलान बुडून रेबो। दोगूय भायले कामगार आसुये। बेबद्यांची दंगल पळोवंक हायवेचेर लोकांची घे गर्दी। Logo टाइट रे, कोई लॉइट आत काय रे, हे काय दारू क्यों पिया रे इतना? दारू पी लिया मेरे मन में लगेंगे मैंने दारू पिया। हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट WhatsApp, Twitter, Facebook आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटल्यो। प्रुडंटाक फॉलो करात। नमस्कार।